माझी मेसेज एकूच आसतली त्या दिसा भाशेन आय बी क्लियर आसतली की जाता तितले जेन झी आणि सगळे नो मॅटर वॉट द एज ग्रुप सगळ्यांनी थंय येवचें बिकॉज वी आर फायटींग फॉर वॉट इज रायटफुली आर्स. मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या सामकार दवरून राजकीय फुडाऱ्यांच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. वेंचणुकीत जेन झी म्हत्वाची भूमिका पार पाडपाक शकतात हे राजकीय फुडाऱ्यांक कळून चुकलां. हे विशीं मंत्री सुधीर ढवळीकार आनी विश्वजीत राणे कितें म्हणटात ते आयकात. आतां जे झेन झी जे आमचे यंग जनरेशन आसा तांकां उलो मारता. आज जवळ जवळ इतलीं वर्सां जालीं गोंय स्वतंत्र जावन तातूंतली फक्त 17 वर्सां गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या मोगो पक्षान राज्य केलें आनी बाकीच्या जे पक्ष आयले काँग्रेस ताणें 15 वर्सां राज्य केलें. त्या नंतर 5-6 वर्सां तोडफोड जाली तातूंत राज्य जालें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष आमचे बरोबर राज्य करता. आनी हे सगळें पळयले नंतर म्हाका लोकांनी म्हणजे झेन झी जे आसा तांणी हेचें विश्लेशण करपाची आवश्यकता आसा. कारण आजचे झेन झी आसा पळय ते खूब शिकिल्ले आसा. आमी समजून घेवंक शकता की भुरग्यांचो विचारधारेन तेंचे समस्या तांकां कितें दिसता की गोंय फुडें जावंक जाय आमी त्या दिशेन आमी गोवा व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. मंत्री येता मंत्री वयतले, आमदार येता आमदार वयतले, पूण जो आमदार काम करता तो उरतलो. आयज हेंचे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान हांव आतां गेले म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं, म्हाज्या बापायक 50 वर्सां जालीं आनी लोक त्या मनशाक परत परत हाडटा. पूण तो आवाज युवाचो आवाज जेका केन्ना आवाज म्हणून आमी समजूंक ना तो आयज सगळी कडेन तो आवाज सगळी कडेन आमच्या कानान येता. तो म्हणटा भुरग्यांचो युथाचो आवाज. आनी हे जेन झी आसूं पयर हांव पळयतालो एक टीव्हीचेर कार्यक्रम जाल्ले आनी हांवें पयले आमी म्हणटा जेन झीचे आमी विचार करता. आमी आमच्या मतदारसंघान केले, आमी प्रत्येकाक सांगले तुमकां जाय ते उलयात, आमदाराचेर बी उलयात ते उलयात, कांय फरक पडना. हांवें पत्रकार हांवें तांकां तेंचे उजीर सांगलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.